रेशनाच्या दुकानात सापडिल्ल्या कुशिल्ल्या तांदळाची योग्य चौकशी जावची तशेंच हातून घुसपिल्ल्यांचेर खर कारवाय जावची अशी मागणी गोवा फॉरवर्डाच्या फुडाऱ्यांनी केला। मात बुधवारा तिसऱ्या खेपेक नागरी पुरवण कार्यालयाक भेट दिवन लेगीत कसलोच उपयोग जावंक ना अशें म्हणीत प्रशांत नायकान तिडक उक्तायले। ही कीड फक्त रेशन दुकानांतल्या तांदळाकूच न्हय तर नागरी पुरवण खात्याच्या अधिकाऱ्यांक तशेंच सरकाराकूय लागल्या असो तोमणोय गोवा फॉरवर्डाच्या फुडाऱ्यांनी मारलो। देखून ह्या प्रकरणाचेर कारवाय करपाक फक्त 2 दिसांची मुजत वाट दिल्ल्याचे गोवा फॉरवर्ड पक्षाच्या फुडाऱ्यांनी कळीत केला। किती कंटेस्ट धाडले आणि आपण किती सांगला गव्हर्नमेंट तुम्ही किती रेकमेंड केला इतल्या सांगल्या पूर्ण आम्ही अशें म्हणना तुका की ताका फासा दी ताणी आज किती रेकमेंड केलं गव्हर्नमेंटाक किती तुम्ही रेकमेंड केलं कितें करू आमकां प्रश्न ना न्ही तो तुम्ही करपाचो आनी गव्हर्नमेंटा भितर आमी मागीर ते पब्लिके आमी सांगपाचें की सांगता ते पूण तुमच्यान ते पब्लिके सांगपाच न्ही बाबा आपण अशें डिपार्टमेंटान गव्हर्नमेंटाक कितें रेकमेंड केला आमकां तेंच्यांनी रिपोर्ट कर म्हटलो ती जी आमी फॉगिंग करता न्ही तेजेर कितें आसा तेजो रिपोर्ट आसा तो रिपोर्ट आमी तांकां धाडला ओनली फॉगिंग कितें। आज आमी तिसरी खेपेक सिव्हिल सप्लायज ऑफिसां आयिल्ले हेजे पयलीं आमी 2दा आयिल्ले दोनी खेपे आमी जे किडिल्ले तांदूळ गोंयच्या जनतेक फेर प्रायस शॉपा मार्फत रेशन दुकाना मार्फत पाविल्ले तातूंत जे कोण इनवॉल्व आसात जांचे गलथानपणा लागून हे जाले जांच्या नेग्लिजन्सा लागून हे जाले तांचेर कारवाई करपाची मागणी करपा खातीर आमी हेजे पयलीं 2दा आयिल्ले पूण अजून पर्यंत हें डिपार्टमेंट न्हिदिल्लें आसा आनी आमी गेल्ले खेपे सांगिल्ल्या भशेन ह्या डिपार्टमेंटाक कीड लागिल्ल्या भशेन जाला आमी कितें कारवाई केली हें विचारपा खातीर परतून एकदां आयले आनी आज जो हेजो संचालक आसा पार्सेकर गोपाळ पार्सेकर तो टोटल उगडो पडिल्लो आसा तांणी सांगिल्लें फायल वयर धाडलो म्हण आमी मिनिस्टरा कडेन उलयले मिनिस्टरान सांगलें आपल्या फायल पावलो ना ताणें सांगलें ही फायल सेक्रेटरी धाडलो म्हण ताका आउटवर्ड नंबर ना फायलीक ताणें सांगलें की आपल्यान कारवाई करपा खातीर आपूण पर्सनली घेवन गेलो पूण सगळीं उडवा उडवीची उत्तर दिलात। आज आमी ताका अल्टिमेटम दिला कित्याक सोमारा सावन एसेंब्लीचें सेशन सुरू जाता आमी सांगला शुक्रार पर्यंत आमी टायम दिता ताका म्हणल्यार आनीक 1.5 दीस ते 2 दीस फाल्यां ब्रेस्तार पर शुक्रार एक्झॅक्टली 2 दिसाचो टायम मेळटा ताका 2 दिसां भितर ताणें कितें कारवाय केली तें सांगलें ना जर जायत जाल्यार ताजे नंतर आमी आमकां जाय तें पावल घेवपाक मेकळे आसतले एसेंब्ली भितरूय बी हो विशय घासतलो हे आमी ताका सांगिल्लें आसा। आमकां दिसता की सरकार ह्या म्हत्वाच्या विशयाचेर येदो व्हडलो म्हत्वाचो विशय आहा ताचेर ताबडतोब कारवाई करतले बिकॉज हे अशेंच हे उडोवपाचो विशय न्ही हो इट इज नॉट टू बी टेकन लायटली इतलो लायट विशय न्ही हो लोकांच्या जिविताचो प्रश्न आसा। किड्याचे तांदूळ जे खावपाची परिस्थिती गोंयच्या जनतेचेर आयला म्हाका दिसता ह्या डिपार्टमेंटाक सरकाराक कीड लागला हे कळना आमी अपेक्षा दवरतात सरकारा कडेन की येता त्या 2 दिसां भितर बाय फ्रायडे टुडे वी आर ऑन 12th बाय 14th 14 तारीख पर्यंत ह्या विशयाचेर तांणी कितें तो निर्णय घेवचो आनी गोंयच्या जनतेक कळोवचें ना जाल्यार आमी परतून एकदां ह्या डिपार्टमेंटाचेर चाल करून येतले।